नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार. हांव गौरीश परबामणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. खासदार फ्रांसीस सार्दिनान दक्षिण गोंया खातीर केलें कितें? बाणावलेचो आदलो आमदार चर्चीर आलेमावाचो प्रश्न. कोळसो प्रदुशणांतल्यान आमची केन्ना जातली सुटका? वास्कोच्या लोकांक पडला प्रश्न. फोंडे आनी सांखळे भाजपाचीच पॅनलां येतली वेंचून. प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन उक्तायलो विश्वास. फोंडे पालिके खातीर जाहीर केले पॅनल. मोरजे जमीन रुपांतरणाक सरकारान कशी दिली मान्यताय? काँग्रेस फुडारी विरियातो फर्नांडिसाचो प्रश्न. एमपीटीच्या आधारान वास्को सुरू करपाचो आसा नॉटिकल टुरिझम, सांगता मंत्री रोहन खंवटे. आणि फोंड्या सिवरेज लायन घालपाचें काम डिसेंबर मेरेन जातलें पुराय म्हणटा वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार. आणि आता खबरो विस्तारात. दक्षिण गोंयचे सगळे लोक आपल्याकूच लोकसभा वेंचणूक लडोवपाची विनवणी करतात, मात सध्या तरी आपलो तसो विचार ना. म्हज्या अदमासा प्रमाण ह्याय खेपेक लोकसभेचे दोनूय जागे भाजपाकूच मेळटलो असो दावो बाणावलेचो आदलो आमदार चर्चील आलेमावान केला. सध्याच्या दक्षिण गोंयच्या खासदारान 5 वर्सांक 5 कोटी मेळटा आसून लेगीत कसलीच उदरगत केल्ली ना. मात आपणे हाचे आदी खासदार म्हणून वेंचून येवन 5 वर्सांक मेळपी फकत 1 कोटी रुपयाची उदरगतीची सगळी कामां केल्ली आसात अशें चर्चिलान ह्या वेळार म्हटलें. लोकसभा इलेक्शन पळय म्हणटा लोक डिसायड करतलो. जेन्ना म्हाका जाय जाण सांगपा येयलें हांवें आजून डिसिजन कांय घेतलो ना. कित्याक म्हाका कळ्ळें हांव 2 पार्टी लोकसभा इलेक्शनां जिखलां. म्हाका एक पार्टी हांव इलेक्शनां जिखलां. म्हाका हे काँग्रेसीन उतरां म्हणली, काँग्रेसीन मुच्यांनी त्या टायमाचेर काँग्रेसी कोण लुजील फादर आहलो जाय जालें ते मागीर काँग्रेस फुडें म्हणून लुजना. तेमी म्हाका म्हणलें जरी तर हो तरी एदवार्ड फादराच्या इलेक्शनाक बसता दिल्ली वयता जाल्यार दिल्ली जाय तो शिकपा जाय म्हणून. ना एदवार्ड फादराक त्या टायमाचेर म्हगे ओन पार्टीचेर उडयलो आनी हांव दिल्ली गेलो. आनी दिल्ली त्या टायमाचेर न्हू हांवें आमकां एमपीक वर्सा 1 करोड मेळटालो. 1 करोड डेव्हलप करपाक. तुमच्या आनी बारशें वचोन खुशालकाय जावपा जाता. त्या लोकांक थिंगा हॉल आसना. तेंगे लग्न बी करपाक कॅप वयताले. थिंगा हांवें पयलीं हॉल बांदून दिलें, बोरवेल बांदिल्ले. मालिकाच्यान ते कॉलेजीक तेंगे एक रूम बांदिल्लो. अशें करून हांव 1 करोड हांव कितलें काम करतालो. 5 करोड मेळटाले वर्साक. 2 पाटी एमपी हांव इतू काम करतालो हांव. पूण आतां एमपीक 5 करोड मेळटा एका वर्साक. म्हणजे 5 वर्साक 25 करोड. कितें काम केलें हुंय म्हाका दिसता पण हांव कितें काम केलें तें. फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं वास्कोच्या लोकांक कोळशाच्या प्रदुशणाक तोंड दिवचें पडटा. जायत्या जाणांनी कोळशाच्या प्रदुशणांतल्यान वास्कोकारांची सुटका करपाची आश्वासनां दिलीं, मात कोळशाचें प्रदुशण उणें जावपाचें नांव घेयना. दुसरे वटेन कोळशाच्या प्रदुशणाचो धोको आनीकूय वाडिल्ल्याचें दिसून येता. पळयात गोमंतक टीव्हीचो हो खासा रिपोर्ट. कोळशाक लागून जावपी प्रदुशणाक वास्कोकार सामकेच विटल्यात. ह्या प्रदुशणांतल्यान केन्ना एकदां आमची सुटका जाता असो प्रश्न वास्कोच्या लोकांक पडला. मुरगांव बंदरांत आतां पयलीं परस चड कोळशाची हाताळणी जातली. ताका लागून प्रदुशणाचोय धोको वाडटलो. मुरगांव बंदरांत जावपी कोळशाची हाताळणी वाडची ना अशें आदलो मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकरान तशेंच सद्याचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतानूय सांगिल्लें. अशें आसतना लेगीत कोळसो हाताळपाक कशी कितें परवानगी मेळटा असो प्रश्न परशुराम सोनुलेकरान उप्रासला. गेली कितलींशीं वर्सां मुरगांवचे लोक आनी गोंयाचे लोक हे कोला खातीर झगडटात. एसेंब्लीन पर्रीकरान म्हटलेलें की आपूण कोल एक्सपान्शन करून दिवपाचो ना. तशेंच 2 वर्सां पयलीं CMन जेन्ना तो चिखले पंचायतीन येयल्लो तेन्ना म्हटलेलें की आपूण
हे कोल रेड्यूस करतलो. आयज पळयत जाल्यार रेड्यूस ना जाल्यार हो कोल 2 पटीन 3 पटीन JSW वाडोवपाचें उलयतात. आनी आमचो जो आमदार आहा तो हांगा डोम स्ट्रक्चर घालया म्हणटा. डोम स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन वॉट जयगड जो प्लांट आहा ताका पळोवन जर तूं घालूंक सोदता जाल्यार म्हाका दिसना इट इज फिजिबल. आनी जेन्ना आयज सरकार G20 मीट घेता आनी इंटरनॅशनली गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया सांगता की आपूण कोल रिड्यूस करतलो, हेजार्डियसली हे कोल हँडल करपाचो ना. पूण म्हाका दिसता सरकारान ते G20 जे आहा तांकां हांगासर हाडूंक जाय. सड्यार मुरगांवान हांगासर ती मिटींग करपा जाय आनी तांकां दाखोवंक जाय की आमी कितल्या भशेन हो कोल हँडल करता. आयज लोकांक इतलो त्रास जाल्लो आहा. हांगासर आमी पळयतात की हे जे नवीन आमदार येतात, जे आमदार निवडून येयले ते वचोन नवीन चॅरमॅनाक परतून मेळटात. सो हे चॅरमॅना कडेन कितें उलयतात तें खबर ना. पूण चॅरमॅनाचो एक स्टेटमेंट आसा तो तितून म्हणटा की तुमी आपणाक ते फिगर दिवपाचो कितले लोक कॅन्सरान मेले, कितले लोक हे कोल पोल्युशनान मेले. म्हणल्यार MPDचो चॅरमॅन कितें हांगा लोकांची मडी मेजपा येयला. MPDचो चॅरमॅन म्हटल्यार ताचो रोल हांगाच सोंपना. MPD कोटा इतलोच सोंपना. पूण हांगा MPD भायरूय लोक रावतात आनी म्हाका दिसता इंडियान हो एक कोर्ट आसतलो जिंगा लोकांची घरां सामकी कोर्टाक तेकोन आहा. थिंगासर म्हाका दिसता खूब काळजी घेवपाची आहा जेन्ना असलो कार्गो हँडल करतात. आनी आमी डे वनाच्यान ह्या कार्गोच्या अगेन्स्ट आहात आनी जे मेरेन हो कार्गो मुरगांव कोर्टाच्यान बंद जायना ते मेरेन आमचो लढो चालूच आसतलो. वास्कोच्या बोगदा आनी जेटी वाठारांतल्या लोकांक कोळशाचो चड त्रास जाता. कोळशाच्या प्रदुशणा आड आवाज करूनय कांयच फायदो जालो ना. उरफाटे अतिरिक्त कोळसो हाताळणेक लागून प्रदुशणाचो धोको आनीकय वाडिल्ल्याचे समाजवावुरपी शंकर पोळजी सांगता. आयज गोंयची जी आमी जर मॅक्झिमम आयज पळयत न्हू जी एज्युटेशनां जातात न्हू ती कोल एज्युटेशनां. आनी हांव पयर MPDच्या चॅरमॅनाक मेळोन येयला आनी MPDच्या चॅरमॅना कडेन आमी डिस्कशन केलें आनी सत्य स्थिती जी आहा मुरमुगांवची ती आमी सत्य स्थिती तेच्या फुड्यान दवरली. सत्य स्थिती म्हटल्यार बोगदा जेटी ओके हे जे 2 वॉर्ड आहा न्हू 2 जे वाठार आहा हांगासर न्हू डेली लोकांच्या घरान कोळसो आसता, तेंच्या जेवणान कोळसो आसता, ते तेंच्या उदकान कोळसो आसता. ल्हान भुरगीं जी आहा ती इनडायरेक्टली कोळसो ब्रीथ करतात. हे आमी सगळे आमच्या चॅरपर्सनाक सांगलें आनी चॅरपर्सनाक आमी रिक्वेस्ट केली की तूं स्वता यो आमच्या बरोबर आनी तूं ही परिस्थिती पळय म्हणून. खोटेपणां हांगासर कांय ना आनी लोकांचें दुयेंस वाडलेलें आसा. कोणाक थंडी बिंडी बीन जाता न्हू ती कमीच जायना. सो हेचें कितें ना कितें तरी कोला वांगडा रिलेशन आसूंक शकता. कित्याक पयलीं अशें जायनासलेलें. आयज जेन्ना एक्सेस कोल हँडल जाता न्हू तो सगळो डस्ट आहा न्हू तो सारको उबोन कोण गाडये बायक चलयता न्हू तेंच्या दोळ्यान वयता. कितें सांजच्या टायमाचेर जाल्यार तुका डायरेक्टली कळटा की तो कोळसो ब्रीथ करता म्हणून. कितें आनी जायना आतां ब्रिदींग जर तूं मुरमुगांवान जे ब्रीथ करता न्हू तेच जर खंयच्या बिचार वचून कोलवा बिलवा वचून ब्रीथ करशीत न्हू कोलवाची ब्रिदींग स्मुथली जाता आनी मुरमुगांवची ब्रिदींग हार्ड येता तुका सारकें. हांवें एक्सपिरियन्स केला. चड लांब नाका मुरमुगांव येळेचेरूच वचात न्हू आनी आयज मुरमुगांव जे कोल पोल्युटेड एरियान रावात न्हू जाल्यार डिफरन्स कळटा सारको. सो आयज वयता थंयसर हे कोल पोल्युशनाचेर आवाज उठोवन सुद्दां आयज सरकार दखल घेयना. सरकार दोळे धापून आसा. सरकार न्हिदलेल्याचें सॉंग करता. ओके न्हिदलेल्या मनशाक उठोवपाक बरो रे पूण सॉंग करता त्या लोकांक उठोवपाक व्हेरी डेंजरस. सो आयज पॉलिटिशियनांनी जर सपोज इनिशिएटीव घेतलो आनी लोकांची जर काळजी आसलेली की हे लोक तांकां जाय परत वोट मारपाक म्हणून तेंची काळजी आसलेली न्हू जाल्यार आयज कोळसो बंद जावपाचो. कोळसो प्रदूषण उणें करपा विशीं सरकारान प्रभावी उपाय येवजण केल्ली ना. अतिरिक्त कोळसो हाताळणेक लागून प्रदूषणाचो धोको आनीकय वाडला. पूण वास्कोच्या लोकांक कोळसो प्रदूषणांतल्यान आपली सुटका जाल्ली जाय. गोमंतक TV खातीर वास्कोच्यान शुभम तियोळजे. फोंडा नगर समिती ह्या नांवान भाजपान आपल्या पॅनलाची घोशणा केलेली आसा. भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन पत्रकार परिशद घेवन अधिकृतरित्या हे पॅनल जाहीर केलेले आसा. फोंड्या नागरीक समिती ह्या नांवान भाजपान आपल्या पॅनलाची ही घोशणा केला. पत्रकार परिशद घेवन अधिकृतरित्या हे पॅनल जाहीर केल्ले आसा. फोंड्या आनी सांखळे नगरपालिकेत भाजपाचे उमेदवार जैतिवंत जातले आनी ह्यो दोनूय नगरपालिका भाजपा काबीज करतले अशें तानावडे हाणें म्हटलां. जाल्यार फोंड्याच्या उदरगतीक फकत भाजपाच मजत करूंक शकता अशें मत शेतकी मंत्री रवी नायक हाणें ह्या वेळार व्यक्त केलां. दोन म्युनिसिपालिटीच्यो निवडणुका जातात सांखळी आनी फोंडा. गोंयभर एकूण 14 म्युनिसिपालिटी आसा तातूंत एक कॉर्पोरेशन 13 म्युनिसिपालिटी. फाटल्या वेळार देखून निवडणुका जाल्यो 11 म्युनिसिपालिटी एक कॉर्पोरेशन. आज सांगपाक बरें दिसता की भारतीय जनता पार्टी 12 विकतल्यो 11 जाग्याचेर भारतीय जनता पार्टीचे नगराध्यक्ष आसा. एक जाग्याचेर मेयर आसा. एक म्युनिसिपालिटी कुंकळ्ळे म्युनिसिपालिटी सोडली आसत जाल्यार गोंयभरल्या सगळ्या म्युनिसिपालिटी भितर भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते नगराध्यक्ष उपनगराध्यक्ष नगरसेवक आसात. आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा 5 मे ती निवडणूक जातली त्या
निवडणुकी भितर साखळी आनी फोंडा म्युनिसिपालिटी बहुमतान दोन्ही म्युनिसिपालिटी भितर भारतीय जनता पार्टीचेच कार्यकर्ते नगरसेवक नगराध्यक्ष जातले तातूंत आदर दुबावना. आनी आमकां खात्री आसा म्युनिसिपालिटी इलेक्शनाक जितले आमचे कॅन्डिडेट रावल्या फोंडा सांखळी सगळे चडशे सगळे निवडून येतले. आनीक दोनूय म्युनिसिपालिटीचे हे आसा आमचे कडेन उरतली. आनीक हे आमी आमची 5 वर्सां खातीर जी हे इलेक्टेड जे आमचे पर्सनल हे 5 वर्सां खातीर ते वावरतले. आनी तांकां सरकारचो पूर्ण पाठिंबो आसतलो विकास करपा खातीर प्रत्येकाच्या वार्डान. मोर्जे वाठारांतली नॉट एप्लिकेबल तशेंच रान वाठारांतली जमीन नगर नियोजन खात्यान बेकायदेशीरपणान सेटलमेंट झोन म्हणून रुपांतरीत करून ती मेगा प्रोजेक्ट उबारपा खातीर विकल्या असो आरोप काँग्रेसीचे फुडारी कॅप्टन विरियातो फर्नांडिसान केला. 2021च्या प्रादेशीक आराखड्यान चुकून ही जमीन नॉट एप्लिकेबल म्हणून दाखयल्या, मात ती सेटलमेंट झोन अशी फटीची म्हायती नगर नियोजन खात्याचे अधिकारी दितात असोय आरोप विरियाटोन केला. हालींच 2 दीस पयलीं गोंयच्या सरकारान टावन अँड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंट आणि मोर्जी गांवांत 62,000 प्लस स्क्वेअर मिटरांची जमीन जी ऑर्चर्ड आशिल्ली, पार्ट ऑफ इट नो डेव्हलपमेंट स्लोप, पार्ट ऑफ इट फॉरेस्टान पडटाली, ताका अप्रुवल दिला फॉर सेटलमेंट. हे कोण तरी रेड्डी म्हणून कोण हे सगळे बिझनेसमॅन आणि जे आमचे स्थानिक मोर्जीचो लोक, पेडणेचो लोक, मांद्रेचो लोक हांचे कडच्यान आयकूंक येता की हे रेड्डी म्हणटा ते तांचे रिलेशनशीप आसता, बिझनेस रिलेशनशीप मंत्र्या कडेन ह्या सरकारान. जेन्ना आमी हे स्टडी केले, हे पळय अप्रुवल दिला हे प्रॉपर्टीज फ्रॉम ऑर्चर्ड टू सेटलमेंट, reason being given by town and country planning department is regional plan 2021 and खंय एरर आशिल्लो, मिस्टेक जाल्ली खंय, ते तांणी करेक्ट केला. ते सगळे फोटी पळय तांकां अप्रुवल दिला कन्वर्टींग टू सेटलमेंट. हांगा मेगा प्रोजेक्ट येवपाचे आसा. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन दक्षिण गोंयांतल्या पर्यटन क्षेत्रांतल्या स्टेक होल्डरांची भेट घेवन तांच्यो सुचोवण्यो तशेंच तांच्यो समस्या जाणून घेतल्यो. गोंयच्या पर्यटन खात्याची उदरगत जातली जाल्यार सरकारान आनी स्टेक होल्डरांची सुचोवणेचे दिवप घेवप जावपाक जाय आनी ताचोच एक भाग म्हटल्यार ही बसका अशें मंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें. First and foremost, it was a good meeting with the GMs of the South Goa hotels, especially on the coastal belt, to understand their issues and things, apprehensions, and our plans ahead. Sarkar jenna kaam karta, it cannot be only that we are giving or only they are having issues. We need to work together. That's the way we have made it. So on my visit today, I could have a lot of learnings, what they have as issues, certain apprehensions. The major apprehension becoming the same story of Mopa and Daboli. Coming here and reassuring them about Mopa and Daboli both going together. How the new flights, the new areas have opened up in Mopa, not touching upon anything in Daboli. At the same time, we are trying to focus, like today, we are talking about Spirit of Goa Festival after many years coming into Kolwa, significantly to give the South Goa the focus. Karnakon, Kepe, हे दोन्ही कॉन्स्टिट्युएन्सीन इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या माध्यमांतल्यान टुरिझम डिपार्टमेंट ऑलरेडी काम करपाक मास्टर प्लॅन सुरवात केल्ली आसा. हा नॉटिकल टुरिझम वास्कोचेर वी ऑलरेडी स्टार्टेड मुव्हिंग ऑन दॅट लायन अलॉंग विथ MPT. सो एवरी एरिया टू साऊथ in terms of new tourism services infrastructure we are talking about. So we need to understand की economics जे आमच्या बारीक लोकांक हेल्प जाय ताच्या खातीर हांव आसा, सरकार आसा, मुख्यमंत्री आसा आनी ती बिल्डअप करता आसतना हॉटेल इंडस्ट्री कशी बॅलन्स करची, नवे चॅलेंजीस कशे हँडल करचे आनी एप्रिहेन्शन्स ऑर थिंग्स वीच दे हॅड वी हॅव क्लियर्ड. वी हॅव ऑल्सो आस्क्ड देम फॉर देअर सपोर्ट
to the government in terms of putting and channelizing a lot of thoughts. It's not only the coastal belt but around the south. And I think the reciprocation from everybody intellectually has been a good discussion, and we look forward at solving many of these issues. Many are solved which needed to be informed, and very importantly is the bottom line is दोगांनी बरोबर काम करायला जाता. इट इज नॉट डेट हांव करूं तूं कितें करतलो सरकार कितें करता म्हज्या खातीर जाल्यार हांव म्हणटा हॉटेल इंडस्ट्री कडल्यान ही अपेक्षा आसता. ताज्या पेक्षा वी वर्क find out solutions and work together. They have CSRs, they can support us on the beach. They have many things they can work together and find problems to the solution they have. I mean solutions to the problem they have. So things can be done, and that is what we have done. So I think it's quite a good start. They were happy that it's the first time that the government is coming talking to them. I think it's a welcome step for all of us to sit together, brainstorm and find solutions to the problems in terms of transit systems from Mopa to the south and backwards from south to Mopa, ensuring that the tourists get a good experience, and getting regulations in, putting other things together and creating a good tourism ecosystem is our mantra. ढवळे वाठारांत घाणयाऱ्या उदकाची पायपलायन, रस्त्याची तशेंच भुंयगत लायटिंगेचे केबल आनी वेगवेगळी कामां चालू आसात. ह्या कामाक लागून लोकांक मातसो त्रास सोंसचो पडटलो, पूण येता त्या डिसेंबर मेरेन ही सगळीं कामां पुराय जातली अशें आश्वासन वीज मंत्री तशेंच मडकयचो आमदार सुदीन ढवळीकरान दिलें. शेनवारा अक्षय तृतीयेच्या निमतान ढवळेच्या श्री सत्यनारायण देवस्थानाच्या नुतनीकरणाच्या कामाचो शुभारंभ केल्या उपरांत तो उलयतालो. हांव हे कॅम्प म्हणून हाडलो. सद्या कोवळे आमचे चालू आसा म्हजे म्हायती प्रमाणे. कोवळे पंचायतीन हो कॅम्प अजून चालू आसा आनी हो कॅम्प प्रत्येक गांवोगांव व्हरपाखातीर हांव प्रयत्न करतलो. तुमचें सहकार्य जाय. कारण 2700 घरां, इवन इफ वी कन्सिडर 5 मनीस एका घरांत जाल्यार 10,000 लोक जाले. आमी हे करपाक जाय, आमचें कर्तव्य आसा. त्या खातीर प्रयत्न आमी सगळे मेळून करुया अशें मूत करता. आजच्या दिसा बरे गोश्टी जाल्यार चड वेळ भाटण करना. उदोवपाचें खूब आसा. रस्त्याचें काम, इलेक्ट्रिसिटीचें काम जालें बरोबर आनी सिवरेजचें काम जालें बरोबर चालू जातलें म्हाका खबर आसा. रस्त्याचें जाल्यार पूण तेंय काम येता तें डिसेंबर पर्यंत कंप्लीट जावन तुमकां बरे रस्ते मेळटले. सो दीस धरून केल्या. आनी ह्या शिवाय आज आनी एक आमी बरी गोश्ट करपाची ठरयल्या की हांवें सकाळीं सांगूना. पत्रकारांनी म्हाका खूब प्रश्न विचारिल्ले, तातूंत चाक्को करून हांव उरलें. ती म्हणजे जे आमचे दिलासा आसा. तुमकां खबर आसा म्हज्या मतदारसंघांत बांदोडा पंचायतीन दिलासा हें हॉस्पिटल जालें आनी खुबशे कॅन्सर पेशंट आसूं, वृद्ध लोक आसूं, तांचे खरेंच घरा कडेन कोण ना पळोवपाक, घराक त्रास जाता आनी ते बरे ना, तांकां थंय व्हरून दवरला आनी तांचे खातीर थंय सुविधा निर्माण करप. आनी त्याच बरोबर संबंद मतदारसंघांच्यो 35 ते 60 वर्सां पर्यंत महिला वर्ग आसा, ताका चांचणी, कॅन्सर चांचणी करपा खातीर तांचे कडेन आमी आज एग्रीमेंट करता. आनी प्रत्येक जी आमची सेल्फ हेल्प ग्रुपांतल्यो बायलो आसूं किंवा इतर ज्यो बायलो आसूं, हांकां आमी थंय व्हरतले आनी थंय तांकां चेकींग करतले. आनी फुडें जर मुखार चेकींग करपाक जाय ती गजवी ट्रस्ट मार्फत आनी दिलासा मार्फत आमी तयार करपाची ठरयल्या. आपणे बाणावले मतदारसंघाचो सर्वांगीण विकास केला. सुमार 200 करोड रुपया मोडून बाणावलेत विकास कामां केल्यात अशें बाणावलेचो आदलो आमदार चर्चिल आलेमांव सांगता. आतांच्या आमदारान आजून मेरेन बाणावलेत एकूय विकास काम करूंक नात, मात हांवें केल्ल्या बऱ्या कामाची फळां तो चाखता अशें चर्चिलान आरोप केले. बाणावलेत सर्वांगीण विकास करपाक पावलो तो फकत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताच्या तेक्यान अशें म्हणीत चर्चिलान मुखेलमंत्र्याचे उपकार आठयले. डायनॉमिक आणि बारीक समाजाचो मनीस चीफ मिनिस्टर 50 वर्सां जमयता. मुगेलें ताका मागोवप देवा कडेन 100 वर्सां वयर ताणें उरपाक. आनी हांव जे इलेक्शनाक लास्ट टायम हिना इलेक्शनाक पळोवला, हांव BJPचो सपोर्टर म्हणून हांव BJP जॉयन जालो ना.
हांव BJP जॉयन जालो ना, पूण जे हांवें MLA आसतना प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर आसतना हे बाळाल्यान पळय हांवें डेव्हलपमेंट केला तो हांव BJPचो उपकारी. जे अंडरपास पळय आतां जालां सुराले ते म्हाका BJP गव्हर्मेंटान कोण केलो. पण आज हांव कित्याक सांगूंक सोदतां प्रेस कित्याक जावन प्रमोद सावंत जो आमचो डायनामीक चीफ मिनिस्टर तेणें तेगेले टेनिचरा पडच्यात पळय काम केलां गोंयांत. BJPन काँग्रेसी कडेन आनी 40 वर्सां देऊन केन्ना जावपाक नासलें. आनी काँग्रेस म्हणटी काबार, काँग्रेस म्हणटी ना उरना, तांकां चान्सू ना, दे आर नोवेर, ते आनी उठनाय. कित्याक तेमी काम केलां. गोंयचे पयले मुखेलमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकरान स्थापन केल्ल्या गोवा डेअरीची स्थिती बाबत जायत चल्ल्या आतांची ताची स्थिती संजीवनी साखर कारखान्यावरी जातली काय कितें अशी भिरांत दूध उत्पादकांच्या मनात पातळिल्ली आसा. संचालकांनी बरें काम केल्लें जाल्यार आयज गोवा डेअरीची अशी स्थिती जावची नाशिल्ली. वेगवेगळ्या कारणांक लागून गोवा डेअरीक येवपी येणावळ बंद जाल्या. संचालकांनी परतून गोवा डेअरीत घोटाळो केलो जाल्यार संजीवनी साखर कारखानो वरी ही गोवा डेअरीची स्थिती जातली अशी भिरांत गोवा डेअरीचो अध्यक्ष राजेश फळदेसायन उक्तायला. आतां सेकंड एडमिनिस्ट्रेटर आमगे गोवा डेअरीचेर कितली फाटली लादलो. एडमिनिस्ट्रेटरान जर बरें काम केल्लें जाल्यार ताका खरेंच हें आसलें. जेन्ना एडमिनिस्ट्रेटर बसलो तेन्ना डेअरी अक्षरशः कॉलेप्स जाली. इवन म्हाका दिसता लोकांक खावड आतां मेळटी जालीच पूण तेन्नाय मेळनासली. आनी रॉ मटेरियलाचें इतलें डेअरीचें बर्डन कोन्न दिलें की म्हाल घेयत रावले तेंगे पयशे दिले नाय. सेकंड सेल उडयलो. दूद परचेस केन्नासतना सप्लायरान दूद मेळना, थिंगा आमगे मार्केट गेलें. पूण म्हाका आतां तरी दिसून येता जर परत एडमिनिस्ट्रेटर जर डेअरीचेर लागलो जाल्यार ही डेअरी म्हणटी दुसरी शुगर फॅक्टरी जातली आनी डेअरी ही बंद पडटली. सेकंड येतलें समूल जें गोंयांत येता ताका कंप्युटर आसा. आमगे गोवा डेअरीक तो एक कंप्युटर आहा. जर गोवा डेअरी बंद जाली जाल्यार समूल मान वयर काडटली आनी जेन्ना ऑटोमॅटीक ते म्हणटले तुमकां 20 रुपया 22 रुपया दूद जाय जाल्यार घालाय, नाल्यार तुमी दूद घालनाका. हेतून आमगेले जवळ जवळ 5-6 हजार फार्मर्स सफर जातले. पंचायत राज दिसाच्या निमतान बोगमाळो पंचायतीन खासा कार्यावळीचें आयोजन केल्ले. ह्या कार्यावळीक पंचायत मंत्री माविन गुदिनो हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार कोयर वेवस्थापन आनी नियोजनाचेर लोकांकडेन भासाभास जाली. हळशिकावण्या उदकाचो प्रश्न पंचायत पावंड्याचेर सुटावो जावपाक जाय अशें मंत्री माविनाचें म्हणणें आसा. with the government or along with government authorities हे जेन्ना सरकार तुजे दारी आमी म्हणटात दिस इज अ रियल गव्हर्मेंट गोईंग टू द पीपल देमसेल्फ. हो नॅशनल पंचायती राज डे सुद्दां आमी जेन्ना आज सादर केला, आज जे इनॉग्रल फंक्शन जालें ते उपरांत टॉक्स आसा हाऊ टू मॅनेज द गार्बेज, हाऊ टू मॅनेज इट वेल रायट फ्रॉम द हाऊस होल्ड, देअर आफ्टर हाऊ टू टेक केअर ऑफ इट आफ्टर सेग्रिगेटिंग, हाऊ टू कीप द गार्बेज, how to reach the level of SBM2 where even liquid waste has to be managed by the panchayats themselves. हे आमी तांकां पयले म्हायती दिवन तांकां जाय ते इक्विपमेंटूय दिल्ले आसा, कसो वापर जावचो, कशें प्रत्येक पंचान काळजी घेवची, हे सगळी मेसेज स्प्रेड जावपाक जाय. ताका लागून हो कार्यक्रम नॅशनल पंचायती राज डे आमी सादर करता. तेजे बरोबर हेरूय जायते तांकां कार्यक्रम आमी दिल्ले आसा आनी ते कार्यक्रम जे आमी तांकां दिला हांव समजता ते बरे भाशेन तेणी पालन केल्लें आसा. कितें कितें जालां हें सरकारान केलां तेंय तांकां स्पश्टपणे सांगिल्लें आसा. आज आमी अबाउट 32 न्यू पंचायत घर केल्ले आसा आनी 10 रेडी फॉर इनॉग्रेशन वेरी सून कपल ऑफ मंथ्स 42 जाले. म्हणजे इवन इन्फ्रास्ट्रक्चराचें बांदकाम जें जावपा जाय हें फास्ट जाता. टॅक्निकल सेल केल्ले कारणान जे 6 म्हयने 1 वर्स तांकां टायम लागतलो तोय लागना. हेंय आमी तांकां केल्लें आसा. सो हें म्हाका दिसता हे भाशेन केल्यार पंचायत जे इज द रियल गव्हर्नन्स. गांधीजी सेड द रियल इंडिया लायज इन इट्स विलेजीस, द रियल गोवा लायज इन इट्स विलेजीस. आनी आमच्या विलेजीस आनी सुंदरता कशें हाडपा जाय, कशें लिंपेज सांबाळून दवरपा जाय, कशें स्वच्छता की और चलो जे आमचे मान्य प्रधानमंत्री म्हणटात त्या प्रमाणे फुडें वचपा जाय ते आमी तांकां दाखयता, एक मार्ग दाखयता आनी स्पश्टपणे एक्सपर्टा कडेन वचून टॉक्स जाले म्हणटच तेंची नॉलेज वाडटली आनी ते आपले विलेजीस करून दाखयतले. हीच आमची अपेक्षा. या मेनी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हॅव कम,
they are going to showcase what the self-help groups are doing from all over Goa. मुर्मुगांवचे खूप पार्टिसिपेशन आसा. आमकां जाय जेन्ना आमी स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटा, people should earn some money, stand on their own feet, producing something worthwhile. Tomorrow, God knows, there may be a product which will be accepted worldwide. I am waiting for that day to this very self-help group. तेच बरोबर एक विलेजीची खासियत कितें, एक जाग्याची ओळख कितें तेंय तांकां दाखोवपाक मेळटा. सो तेंच म्हाका जाल्लें ना. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. अशाच अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.